बिरेस्तारा माड्डोळ कुंकळे रस्त्याच्या सुशोभितीकरण आणि डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जालो। सुमार 8 लाख खर्च करून ह्या प्रकल्पाक सुरवात केल्या म्हण माहिती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांवें म्हणटालो की फोकस आसा नवे रस्ते प्रत्येक घरदारा पर्यंत पावचे हें म्हजें एक स्वप्न आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक नवो रस्तो जी वयर जी घरां आसात प्लस थंय एक देवाचे ह्या गोडकेश्वर देव आसा तेजे रस्त्याक वचपा खातीर हो रस्तो आसा। त्याच बरोबर आनी एक घर ते सायडीन आसा आनी हो रस्तो जवळ जवळ 8.5 लाख रुपयांचो एस्टिमेट जावन आसा। आनी त्याच बरोबर हो गांवांत कुळागरांचे वसयल्लो हो गांव जावन आसा। त्या कुळागराचो जो पीक जो आसा ते पीक पराय सुद्दां करपा खातीर ह्या तितल्याच रस्त्याची अत्यंत गरज आशिल्ली आनी आज त्या रस्त्याचें काम सुरू जाता आसतना खूबसो आनंद जाता। आनी अशाच तरेचे सगळे रस्ते आनी नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचें प्रामुख्यान हांवें परत एकदां एक स्वप्न बाळगिलें आसा। तें स्वप्न पुराय करपा खातीर सगळ्या कोणाचें ऑब्जेक्शन कोणी हाडचें न्ही ह्याच वेळाचेर म्हजे तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मागणी आसा। कितें म्हणटा हांगा कुंकळ्यान गोडकेरवाडा कितले लोक रावता हांगा ऑलमोस्ट फक्त आख्खे कुंकळ्याकूच 2 वाडे आसा। ऑलमोस्ट जवळ जवळ 2000 लोक रावता। सर कितलोसो हा रोड आतां करपाचो 800 मीटर आसा सगळ्याक बाकी सगळ्याक एक्सेस करपाक 800 मीटर आसा। म्हणजे विशेषता करून बागायती जे लोक आसा बागायती आनी बागायती खातीर हो रोड आसा। त्याच बरोबर घरां जी आसा वयर तेंच्याय खातीर हो सगळ्यांत रोड कितलीशी घर रोडाक कितले जवळ जवळ 15 सुमार घरां आसा। आणि एक्सटेन्शन नाका ह्या रोडाचें खंयचें extension? ह्या रोडाचें एक्सटेंड जावं जाय असो दिसना। हॉट मिक्स जातलो पण एक्सटेन्शन जाय असो दिसना। आतां कशें आसा मुळातूच हो रस्तो मुद्दाम हांव उल्लेख करचो जेन्ना आमदार जावचे पयलीं ह्या रस्त्याक सुद्दां हांवें इनिशिएटीव घेतिल्लो आशिल्लो। कुळागरांचें पीक जाता हो फक्त रस्तो मोटर एक्सेसिबल चड रहदारी ना त्या लोकां खातीर हो फिजिबिलिटी इतलो आसा। सगळ्यात काही गोष्टी आमकां रस्ते रुंद जाय रस्त्याचो पर्पज सॉल्व जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंतलें खूब बरें जातलें। ही पिकाची बागायती जमनीक आसल्यार जमनीचे थोडो आमचे कडेन अभाव आसा त्या जमनीचेर खंय तरी नुकसाण जावपाक जायना हेची जबाबदारी हांवें घेतिल्ली आसा। खास करून ह्यो सगळ्यो ज्यो जमनी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल आसा खंयच्या एका आनी इल्लें कारण आसल्या कारणान इल्ल्यो सुद्दां रस्त्याक सुद्दां वचप कारण आमचो रस्त्याचो मेन उद्देश जो आसा तो सॉर्ट आउट जाता ह्याच रस्त्यान। ज्या वेळाचेर जर एक्स्ट्रा जर जाय जर पडलो त्या वेळाचेर नंतर आमी ट्रक हांगच्यान ट्रक वचपा ट्रक बस सगळें वता।